नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. हांव सुशांत कोंकणकार सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमच्या मुखार घर येता त्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो. आनीक सद्याक साश्टीक एक तरेचो राजकीय हाजो जोर आयिल्लो आसा आनी हाजें कारण म्हणजे काल मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर जाल्ली काँग्रेसीची सभा आनीक ताकाच धरून आनीक हे आसा ते म्हणजे आपाचो नॅशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल आनीक पंजाबाचो आपाचो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हे दोगूय जाण हांगा येवपाचे आसात. फाल्यां ते गोंयाक पावतात आनी तांचे मेन जे फोकस आसतलो तो दक्षिण गोंयाचेर. सो एकूणच वातावरण पळयल्यार आतां साश्टीक भितर जो वातावरण तयार जावपाक जाय ते रंग चडपाक लागला, हळूहळू स्टार्ट जाला. आनी काल म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेस जिती जाली. तूं हें पयलो आसतलें लोक आयिल्ले. आतां ती मॅनेज तांची तितली बरी जाली ना, ते वेगळी गोश्ट. दॅट इज पूण एखादी हे जालें पूण ताणें जर थोडो जर कार्यक्रम मातसो जर बारीक केल्लो जाल्यार कार्यक्रम जाल्यार एकदम बेस्ट जाता आशिल्लें. मेन म्हणजे काँग्रेस जिती आसा हें एक दिसलें लोकांक आनी बरो प्रसिद्ध त्या प्रमाणे लोक आशिल्लो. मुद्दे ताणें बरे मांडले थोडेशे. जो म्हादईचो आशिल्लो जावं तुजो गोंयचेर जो रीण आसा 35,000 कोटीचें जावं ते प्रत्येक मनशाचेर हे ओपोजिशन लिडरान बरें भाशण केलें तातूंत भितर. अमित पाटकरान बरें भाशण केलें. आमचो माणिकराव ठाकरेजी ताणें बरे भशेन पॉयंट मांडले. एक पॉयंट तागेलो बरो इंट्रस्टींग लागलो की तेलंगणा पांचच आशिल्ले. ताणें ताजे फाटल्यान ताणें गोमंतक टीव्हीकय काल मुलाखत दिल्या आनी तातूंत ताणें म्हणलां की गोंयांत जशी स्थिती आशिल्ली तशीच तेलंगणाक आशिल्ली. तांचे पयलीं 23 जाण जिखून आयले, तातूंतले फुटून 10 जाण फुटून गेले. ताचे फाटल्यान 18 आयले, तातूंतले फुटून गेले आनी निमाणे कडेन 5 उरले. सेम तशीच जाल्या आमची गोंयची स्थिती. पयलीं तांगेले 23 जे आयिल्ले 20 आयिल्ले तातूंतले गेले. मागीर परत मागीर पयर 13 आयिल्ले तातूंतले परत फुटले. अशें करून तो म्हणटा गोंयची आनी तेलंगणाची स्थिती एकसारकी आसा. तो आनीक ताणें मुद्दो मारलो तेलंगणा परस म्हणटा तो गोंयांक स्थिती बरी आसा. कारण तेलंगणा भितर म्हणटा इंटरनल फायट्स आशिल्ल्यो तश्यो इंटरनल फायट्स गोंयांक ना म्हणटा. सो एकंदर जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की काँग्रेस परत ग्रीप घेवपाक लागता. कालची मिटिंगे पळयली जाल्यार काँग्रेस 100% ग्रीप घेवपाक लागता. आतां ते कशें मॅनेज करतात मुखार आसा तांची भितरली जी कितें आसा तें पयस करून दरी जी आसा ग्रुपिजम जे आसा भितर ते पळय. पूण कालची मिटिंगेक एक सुशांत आनीक पॉझिटिव्ह पॉयंट थंय पळयलें जाल्यार प्रतिमा कुतिनो आयिल्ले, कायतान सिल्वा आयिल्लो बाणावलेचो, राजाराव ग्रासियास आयिल्लो. म्हणजे हे लिडर तांचे मरे परती येवपाक लागले. प्रतिमा सुद्दां आयले जाल्यार तांकां प्लस पॉयंट आसा. बाकीचे कायतान सिल्वा सुद्दां आयलो जाल्यार बाणावलेक तांकां प्लस पॉयंट आसा. म्हणजे हे लिडर काल उपस्थित आशिल्ले. काँग्रेसीची सगळी कोर कमिटी थंय उपस्थित आशिल्ली आनी लोक आमदारान तुवें सांगले त्या भशेन लोक केपेच्यान वेगवेगळ्या पार्टांतल्यान लोक आयले. कितें लोक कितें सांगता तितलोच न्ही तो, सगळ्या हातूंतल्यान लोक आयिल्लो. आनी म्हाका दिसता ही काँग्रेसीची हे जे आमदार फुटून वचून भितून सगळ्यांत मोठी मिटींग अशी दिसता. म्हणजे एक वटेन तांणी शक्ती प्रदर्शन केलें आनी पॉयंटूय बरे भशेन मांडले. एक प्लस पॉयंट घेवन जर ते मुखार गेले जाल्यार तांची मातशी खंय तरी आनी प्रोग्रेस जावपाक शकता. काल माणिकराव ठाकरेन आनी एक सामको हे केला म्हणटा ते माणिकराव ठाकरे परस युरिया लेमोन केला. तो म्हणटा ते अजुनूय बंद जाल्लें मायनींग सुरू जायना. बरोबर. आनी ताका लागून मायनींग बेल्टाक भितर एक सारकी अस्वस्थता आसा ही सारकी गजाल. ताजो फायदो काँग्रेस कशी करून दिवून काडटली ते पळोवपाक जाय. हें सारकें पळोवपाक जाय. कित्याक आतां तूं जशें म्हणटा सावड्ड्याक असंतोश आसा. तुवें सांगिल्लें फाटल्या दिसांनी तूं भोंवताय बी थंय. सांग्यारे आसतलोच आसतलो, तुगेले आमचे केप्याक थोडो आसतलो, हो फाटफूट चड. पूण हांगा काँग्रेस कशी मतांची आघाडी घेतली हाजेर आसा सगळें. सावड्ड्या मतदारसंघाक तांकां एसेंब्ली इलेक्शनाक तशी मतां पडनात. पूण लास्ट टायम तुवें पळयलें जाल्यार 7 दिनाक ते मतां पडिल्लीं आनी ते कांय काम करनासतना वचनासतना बी तांचे कडेन तशें करून थंय हेंय ना, यंत्रणा ना, तांची पार्टीची तशी स्ट्रॉंग हे ना. आसा कार्यकर्ते स्कॅटर्ड आसा. आतां ते कशें ते प्लस करपाक शकतात ते आनी कशी लीड घेवपाक शकतात. म्हणजे थंय वर्कआवट कशें करतले, कशें वतले हाजेर एप्रोच लोकां कडेन कसो आसतलो ताजेर तांचे मुखारलें हें आसा. म्हणजे हे मतदारसंघ तांकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसात. सावड्डे, केपें, कुडचडे, सांगे जर जिखतले जाल्यार हे मतदारसंघाक तांणी तितली बीजेपीची प्लस मुरगांव तालुक्याक
हय आता तांचे लास्ट टायमचे बरोबर हो संकल्प आशिल्लो ह्या फावटी संकल्प ना चारय जाण चारय जे मतदारसंघ आसात ते बीजेपी बरोबर आसात एक इंडिपेंडंट आसा आणि बाकी ते आसात 3 आसा सो हाजेरय तांकां लक्ष दिवचें पडटलें पण हातूंत तर एकच हे की माणिकराव ठाकरे म्हणटा ताजे जर हिस्ट्री ट्रॅक रिकॉर्ड काडून पळयलो जाल्यार ताणें अश्यो ज्यो हे आसात शुन्यांतल्यान वयर काडिल्ले आसा सो माणिकराव ठाकरे हो म्हाका दिसता कालचो जर हे पळयलो जाल्यार एक काँग्रेसी खातीर एक प्लस पॉयंट ठरपाक शकता एक्चुअली तो जेन्ना गोंयांक आयलो ते पयलीं जर आमी ताणें जर मिटींग घेतल्यो फर्स्ट दिसाक सिरीज ऑफ मिटींग ताणें प्रत्येक इंडिविज्युअल सिंगल तुका म्हणटा अशें की मिटींग घेतली रातची 1 पर्यंत ताणें पयल्या दिसाक मिटींग घेतली त्यो काबार करून दुसरे दीस तो हांगा आयलो सावथ गोवा परती मिटींग घेतल्यो म्हणजे ताजी सिस्टम कशी आतां तो सांगता प्रमाणे की आपूण पयलीं अंडरस्टँड जाता सिच्युएशन आय एम न्यू टू दीस सिच्युएशन हांगा कितें आसा हें समजून घेवपाक आपल्याक जाय आपल्याक थोडोसो टायम लागतलो म्हणजे ताचो एप्रोच ग्रावंड लेवल वर्काचेर सारको बेजिकली ताजो फोकस आसा हो मेन आसा आणि एक्चुअली तूं सांगता तशें सांगें की 100% की काँग्रेसीक हो एक बुस्टर असो कालची मिटींग म्हणल्यार पयलीं तरी आपाचो अरविंद केजरीवाल फाल्यां येता ताजे बरोबर राघव चड्डा येता मागीर आमचो भगवंत मान येता हे तांणी आज अमित पालेकरान एक स्टेटमेंट केला की आमचे कडेन सावथाक 3 कॅन्डिडेट तयार आसात नॉर्थाक 2 कॅन्डिडेट अमित पालेकरान न्ही पयर वेंजीन तुका सांगिल्लें की आपल्या आमचे कडेन फेस आसा आमी आतां आवट करनात आमी टायम येता तेन्ना दितले आतां हें हांगा एक्चुअली ताजी विजीट म्हणल्यार एक तरी राजकीय स्टंट म्हणल्यार जाता तुवें जो जाचो इफेक्ट दिल्ली जातलो म्हणजे तांचे सीट शेअरिंगाचेर अशें म्हजें मतान सो हांगा तुमी आमकां दितात काय हांगा पेज घालून पंजाबाक नाल्यार दिल्ली ती सीट वाडोवन घेवपाचें अशें एक हें आसतलें ताका लागून पंजाबचो चीफ मिनिस्टर हांगा येता ताजो प्रोग्राम एक्चुअली असो आसा तो 5 सुमार पावता ताजे नंतर तो पणजेची म्हणजे सेंट्रल कमिटीची तांची आपाची जे कोर कमिटी आसा तांची लिडरा बरोबर मिटींग जातली ताजे नंतर दुसरे दिसाक तो बाणावले येतलो बाणावले ताजी वेंजी वेगसाच्या ऑफिसाक हें आसा ताजे नंतर तो क्रूज सिल्वाले ऑफिसाक वतलो आनी एक अशें कळून येता की तांणी खुबसो प्लॅन दवरिल्लो सावथ गोवा खातीर एक विजीट अशी मोठी हे दवरिल्ली वेगवेगळे कडेन प्रोग्राम दवरिल्ले फॉर एग्जाम्पल डिफरंट इन्स्टिट्यूशन हातूंत भितर तांणी प्रोग्राम दवरले ते पंजाबाचो CM येता ताजे बरोबर सेक्युरिटी रिजन्सा लागून ते तांकां कॅन्सल करपाक पडले आतां हो प्रोग्राम जातकीर ताजे नंतर तो Bay 15 वतलो आनी Bay 15 तो प्रत्येका कडेन 1 to 1 म्हणजे कार्यकर्ता जावं तुगे तांचे वॉलेंटियर आनी बाकीचे हे आसा तांचे कडेन 1 to 1 ताची चर्चा जातली म्हणजे कोण फेस कितें आसा आमचें पोजिशन म्हणजे सगळें टोटल एक हें तुका घेवपाक कॅल्क्युलेशन पळोवपाक ताका सगळें फिगर घेवपाक लागून ही मिटींग आसतली तागेली असो तागेलो एक्चुअल हें आसा पूण ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार तूं म्हणटा तशें केजरीवालाची ही विजीट आहा ती फकत एक आपली हवा तयार करपाची आनी हांगा आमी पळय तुमी नाल्यार आमी हांगा हें करतले हांगा नाल्यार थंय हें करतले अशें करून एक प्रेशर टॅक्टिक्स करपाक प्रेशर टॅक्टीक ही पळयलें जाल्यार प्रेशर टॅक्टीक म्हणून कळटा कारण आतांच ते मदीं वयर काडपाक लागल्या आनी आमी आसा आमचे कडेन लोक आसा फेस आसा आनी सावथ गोवा म्हणटा वयल्यान जंय नॉर्थ गोवा म्हणल्यार नॉर्थ गोवा म्हळ्यार कोता येताले सावथ गोवा जो काँग्रेसीचो सारको फालें म्हणून करता तातूंत भितर सावथ गोवा ते करतात आनी तेय बी फेसूय दिता खंयच्यान चड जे आयकूं येता ते भशेन साश्टीतले फेस दिवपाक सोदता हय काल आमी जो इश्यू घेतालो काल आमी जो डिस्कस केला आनी ताका लागून आमकां युट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर सोशल मिडियाचेर इतलो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळा तो म्हणजे धिर्याक लागून जाल्लो एक तो भाव आमचो पेड्ड्याल जालो दुर्दैवी गजाल ती पूण तातूंतली ही दुर्दैवी गजालच पूण दुसरे वयच्यान ते जर कितें जें सगळें जालां तो कवर अप करपाचो जो प्रयत्न जाला तोय तितलोच दुर्दैवी अशें म्हणपाक जाय आनी ताज्या फाटल्यान काल राती एक हें जालो की बदल ट्विस्ट म्हणटा तशें जालें की रातचे 10 पुलिसांनी केस रजिस्टर केली आनी हो जो हें जाला डेथ जाला तो धिर्याकच लागून जाला बरोबर हे ताणें थंय आतां पयलीं ताणें अननॅचरल डेथ म्हणून ती रजिस्टर केल्ली ताजे नंतर ती ताणें आतां ते सांगता अजून काय पुलीस आपलें ऑफिशियल स्टेटमेंट काडलें ना पूण आयकूं येता त्या भशेन ताजे नंतर काल ताणें ती 304A सेक्शना अंडर ती डेथ ड्यू टू नेग्लिजन्स ती केली आनी त्या भायर क्रुएल्टी टू एनिमल हे अननोन पर्सनाचेर रजिस्टर केल्ले आतां मुखार पळोवपाचें कशे तरेन तपास करतात आनी कोणाक धिऱ्यो कोणे लायिल्ल्यो हय आनी कोणाचे बैल आशिल्ले ते सगळ्याक खबर आहात पूण ते पुलिसाक भायर उलयता पुलिसाक कशें कळना हय
अजुनूय पुलीस फकत ते अननोन सोदता. आज हांवें पुलीस हाजे हें केल्लें कॉन्टेक्ट केल्लो तो म्हणटात अजुनूय अननोन म्हणटात ते, अजुनूय हें ना. दुसरे ताणी एक आनीक तो हें केलो तो जो रेडो ह्या रेड्यान मारला म्हणून एक रेडो हाडून दाखयलो. पूण ताजी जर शिंगां पळयली ताजी शिंगो अशी सी टायप आसा भितर आनी तोपले जे कोण हे जाल्यात घाय जाल्यात ते अशी हे केल्या आनी अशी शिंगां चडशी तुका तुवें धिरयो पयले आसतल्यो ते चडशे रेड्याची शिंगां मातशी तासून हे करतात. बरोबर. सो ओवरऑल हातूंतल्यान एक पुलीस जो असो हो करता आमचो दाखयली पळय सारको एक शो करतात ताजेर कितें तुजें म्हणणें कशें? पयलीं म्हणल्यार एक हें करपाक की पुलीस धिरीना म्हणटात पूण धिरी जातात आनी तुमकां मान्य करचें पडलां, पुलिसाकच मान्य करचो पडला. ते ना म्हणटाले ते मान्य करपा पडला. आनी आतां ते म्हणटात व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणून धिरी बूक जाले म्हणून. व्हिडिओ व्हायरल जाल्यार तुमी कित्याक राविल्ले? काल आनी थोड्यांनी हें केलो तो व्हिडिओ तो न्हीच म्हणून. तो न्ही जाल्यार सुद्दां कोणा तरी ते मनशाक चिड्ड दिला एक रेड्याक. आनी गोंयांक कोंकणी बरें खंय तरी भाशा उलयताले कोंकणी आयली आसा म्हणजे बाणावलो जालो ना जाल्यार आनी खंय तरी जाला म्हणजे धिरी आसा चलतात न्ही हांगा अशी परिस्थिती आसा सद्या. सो हाजेर उपाय येवपाक शकता. उपाय म्हणजे पुलिसांनी जर मातशे स्ट्रिक्ट रावले आनी पुलिसांनी हाजेर बंदी हाडपाक जाय. लोकांची आतां खूब जाणां प्राणी मित्र जे आसा तांची मागणी वाडटा की धिरी कोर्टान जेन्ना सांगलां आसतना कोर्टान हें क्रुएल्टी टू एनिमल करनाका म्हणून तुमी कितें अलाव करता काय म्हणून. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार एक दिसता की आतां परत एकदां हायकोर्टान हाजी गंभीरतायेन दखल घेवची पडटली. आनीक अशें जर कितें जाता आनी जर उघडकीक आयल्या जाल्यार जो त्या पुलीस स्टेशनाचो जो इन्चार्ज आसा ताजेर कडक कारवाय करपाक पडटली नाजाल्यार हे प्रकारांचे थांबचे नात. ताजे इन्चार्जा बरोबरूय जो जिल्ल्याचो इन्चार्ज आसा ताकाय दारेर धरपाक हे आमी कित्याक म्हणटात तेही हांव क्लॅरिफाय करता. कारण आमी इतलो तेंप एकच भंय येतालो की धिरयो चालू आसात आनीक अशें कितें इन्सिडंट जावपाक शकतात, अशें दुर्दैवी इन्सिडंट जावपाक शकतात जी आमी भिरांत प्रत्येक वेळार उक्तायताली आनीक ती 2 दिसां पयलीं खरी जाल्या. सो एक आमचो भाव गेलो आनी ताका ल्हान भुरगीं आसात. हाजे फुडें असले प्रकार बंद जावचे इतलीच आमची इच्छा आसा. आनीक ताका लागून तरी हे जी सगळी यंत्रणा आसा जी न्हिदिल्ली आसा तिका जाग घेवची इतलेंच मागतात आमी. आनीक हाजेरूच आमची चर्चा थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.